जेजून पयलें फारिजेवांच्या आनी हेरोदेच्या पक्षवादींच्या तिर्वबांचे विशयांतल्या सवालाक जाप दिवन तांचें तोंड दांपयलें। उपरांत साधुसेवांच्या मेल्ल्यांच्या जीवनपणा विशयांतल्या सवालाक जोगती जाप दिवन साधुसेवांचें तोंड दांपयलें। आज सुवार्थेंत परत फारिजेव सांगाता मेळ्ळ्यात आनी तांचे मदलो एकलो जेजूक मेस्त्री नियमशास्त्राचो अतिवर्त उपादेश कोयसो म्हूण जेजूक सवाल करता। अशें हांगासर एका फाटल्यान एक सवालांची रासस आसा, पूण ह्या सवालांचो उद्देश मात्र शीदा न्हय आसून तो जेजूक शिरकावन घालचो, जेजूक पारखुचो आनी ताका गुन्यांवकार करचोच आसलो। तरी हर एका सवालाक जेजू तांणी चिंतिनासलेले रितीन जाप दिता आनी तांचें तोंड दांपयता। ताच्यागीत चड करून क्रिस्ता पाटलाव्यांक ह्या पाठतळार जोगती आनी मोलादीक शिकोवन मेळटा। नियमशास्त्र आनी प्रवाद्यांचें उतर म्हणलें वाक्यांश मातेवाक चड मोगाचें। ह्या दोनांयचोय सार मोगाच्या उपादेशांतल्यान जेजून विवरिला। एकडच्यान जेजूची जाप आनी एकडच्यान जेजून जाप दिवप दोनी महत्वाची जातात। आपले सुवार्थेंत मातेव जेजूक एक महान शिकोवणदार जावन प्रस्तुत करता। देखून जेजून नियमशास्त्रा उदेशी सवाल फुड करचो आनी ते उदेशी जाप दिवचो जेजू महान शिकोवणदार म्हणल्यार सताक ईट मेळटा। जेजू नियमशास्त्र जाणा मात्र न्हय, तो ते अर्थूंक, विवरूंक आनी शिकोवंकय जाणा। दुसऱ्यान जेजू देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगांत सगळे नियमशास्त्र आदारून आसचें दाखोवन दिता। एके रितीन पळयल्यार आमच्या बापाच्या मागण्यांतल्यो देवा आनी पेल्या संबंधी गजाली मोगा भाशेन विणलेल्यो हांगा दिसून येतात। असलें सारांश करप क्रिस्ता पाटलाव्याक महत्वाच्या देवा आनी पेल्या मोगाच्या उपादेशाचेर गुमान केंद्रीकृत करूंक करता आनी हेर गरजे बायल्या गोंधळांतलें राखता। कित्याक पवित्र पुस्तकांतले हर एक नियम व उपादेश वा आदेश देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगाचे व्यक्त करप म्हणून जेजून दाखोवन दिला आनी ह्या मोगा उपादेशाक मातेवान आपल्या नैतीक शास्त्राचे घडावळीचे केंद्र केलां।